आमेन. आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा तुझे सोवे आसू. सोमेस्तांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जेजूचो अनुभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवाधर्म आमकां जेजूचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो कोत्ता. आमकां पवित्र स्नान घेतल्यांक भाग्योत जावचें आपोवणें आसा म्हणटच मागण्या वरवीं जेजूची वळख आनी अनुभव घेवया. तोच अनुभव कोणाकूच भियेनासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूचो अनुभवान आमी वाडून दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. हे मीस करीत भाशेन Our Lady of Grace Church Margaon ही पिरगूज समारंभता. आमच्या पिरगूजकारांक मागण्यांत उबारता आसतना सगळ्यांची मागणी आमी बापाक उबारुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबराचे मजतीन आमची सगळीं बरीं चिंतनां सपनां साकार करूंक मागुया. जो बाबार्थाचो अनुभव आमकां मेवला, ह्या अनुभवा वरवीं दुसऱ्यांक जेजूची हाडूंक आमकां करपा मागुया. जायती फावटी हो अनुभव मेळ्ळा आसतना जेजूचें बरें उतर परगोटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना. जेजूचें उतर वाचूंक आमी वेळ करूंक ना. ओ क्रिस्ती भावा भयणांक जेजूचें बरेंपण उक्तें करूंक आमी विसरल्या. ही आमची असक्ताय ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सुरपदेवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाची तुमचोणां उच्चारून वायट आदून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंती सदांच हांव मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पयलीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दोयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजोडान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे पोरी ती आपल्या सर्वंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजान तावन तुका एकवटूंक पावूंक. हें आमी मागता त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करत दिव तुजी सवी पवित्र आत्मेच्या एकपणान
जी येतान राजबूड चुलयता सासणीच्या ससण्यांक आमेन. आमेन. पागियोन जुवांवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फोसोवंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक करता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार अरंबाक थावन पातकी. देंवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा थावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सोवें आसा. देवा थावन जल्मला देखून ताच्यान पातक करूंक नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देंवचाराचीं भुरगीं हाचेरूच ओळखूं येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगलीं म्हणुया. शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दोर्या गोणगेवूं. सोमदिरांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो गोणगोणू. प्रितूम सगलीं मुरगोटूं. प्रितमेर जियेतोल्यानो तुमचो आनंद जणजणू. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर्व नदी ताळ्यो पेटूं. पोरवोत दोंगोर बुरकोटूं. सोर्वेस्पोर येवचो जालो. प्रितुमेची मनसुबी राष्ट्रांची न्यायान जोडटी सोर्वेस्पोर करूंक येता. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. दुसऱ्या दिसा जिवांव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आनी जेजू चलोवन वेतालो तो ताणें देखलो आनीक म्हटलें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळून आनी आपणाशी फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हटलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका
जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हटलें, येयात आनीक पळयात. ते गेले आनीक तो रावताली ती स्वात तांणी देखली. आनीक तो दीस ते ताजेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जिवांची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हटलें, आमकां मिसायस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनीक ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हटलें, तूं सिमाव जिवांवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा कैफास, म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आईचो नियाड कोत्ता आसतना ह्यो मुण्यो म्हज्या मनांत आयल्यो. पणस कितलोय पिकलो जाल्यार आनी आमी तो लिपोवन दवरलो जाल्यार ताचो वास येवपाचो बंद करूंक जायना. पणस आमी लिपयत, पूण वासा वरवीं पणस आसा म्हणून गमतलें आमकां. कोंब्याक तर पांटली पोंदाक लिपोवन दवरलो सकाळचो तो साद घालपाचो बंद जायना. काय बऱ्यो आमच्यो रुचीक वपारी आमच्या गोंयच्यो कितें शिकयता जायत. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलो अणभव आमकां फावो जाता, तो अणभव दुसऱ्या सोबीत शेअर केल्या शिवाय, दुसऱ्याक गमयल्या शिवाय आमच्यांनी रावंक जायना. म्हाका तर विजा आयल्या UK वचपाची. हांव म्हज्या इश्टांक फोन मारून सांगतलो म्हजी विजा आयली आनी थोड्या तेंपान 2 म्हयन्यांनी हांव वेतां. आख्ख्या गांवांत घालचो ना जायत, पूण म्हज्या खास इश्टांक फोन मारून सांगतलो म्हजे दीस भरले, हांव UK वेतां. म्हाका बरी नोकरी मेवल्या ताची खबर हांव म्हज्या इश्टांक सांगतलो. जे आमी अणभवता तो एक पथकोतो कसो तो भायर सोदता, भितर उरोना. मोगाच्या बाबडीनो, हें तर आमच्या जिविताच्या मोडार घडटा, बाबार्थाच्या मोडार पर्यंत अशें घडटा. देवाचो अणभव घेतलेले मनीस ते ओगे रावनांत, हो अणभव दुसऱ्यांक वांडटा. आनी आयच्या वाचपान आमी पळयता आनी याडान पळयतले हांव कोणा भाशेन जॉन बातिस्ट आपणाच्या इश्टांक वता आनी जेजूचो अणभव तांकां फावो जाता आनी मागीर ते दुसऱ्यांक जेजूची हाडटा. म्हाका उगडास येता, हांवें पुस्तक वाचलेलें गॉड इज लव. आनी ह्या पुस्तकांत एका बेबद्याची खबर आसली. तो सदांच सोरांटो कसो सोरो पियोन घरा येतालो आनी घरा वेता आसतना तेची इगोर्ज जाल्ली, इगोर्जेचे वाटेन वेतालो. थंयसर इवनिंग टायम तांची मागण्याचो वेळ आसतालो आनी मागीर तांची फेलोशीप आसताली, प्रेयर सेशन आसतालीं. आनी सदांच तो घरा येता आसतना हें प्रेयर सेशन चलता ती लोक ताळयो मारून वाखाणणी करता पळय, कॅरिझमॅटीक भाव भयणां हें ताका आयको येतालें. पूण तो केन्नाच भितर नदर घालिनासलो. जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत ताच्या जिवितांत तो आपली बेबदीकायेचेर तो विटेता. लोक ताका सांगता, हें कितें कोताय तूं तुज्या जिविताची? तूं आनीक थोड्या तेंपान मरतलो, तुजो लिवर फुटून कोबार जातलो. आनी हो बेबदो मुदार जावंक सोदतालो, आपणाचें जिवीत बदलूंक सोदतालो, जायनासलें ताचे लागीं.
एक दीस असोच पियोन घरा वेता आसतना ताची इगोर्जीन मागण्याचें सेशन चलता आनी इगोर्जीन पयले फावट तो नोदर मारता आनी इगोर्जीन कितें आसलें जायत मुर्त्यो आनी दुसऱ्यो वस्तू नासल्यो इतलेंच आसलें गॉड इज लव ही अक्षरां मोठ्या अक्षरांनी बरयलेलीं आसलीं ही उतरां तो पळयता आनी वाचता गॉड इज लव देव म्हणल्यार मोग पळयता आनी लागता आपणाचे वाटेक आनी वाटेक चलता आसतना तो म्हणटा गॉड इज लव पूण देव म्हजो मोग कोत्ता हांव बेबदो सुरांटो सारको म्हजे बायलेक म्हजी वीट आयले भुरगीं म्हजीं पडोवन वेता कोण म्हजे लागीं म्हाका बरी जाप दिना देव म्हजो मोग कोत्ता जायत आनी ओप्रोस ताच्या मनान बोगोर ताचें मन घांसावंक लागलो आनी जायतो वेळ चल्ल्या उपरांत ती उतरां नियाडीत पत्तो इगोर्जेन आयलो आनी बसून भितर सरून फाटल्या बांकार बसलो जो पास्टर आसलो पाद्री आसलो ताणें ताका पळयलो आनी मागीर ताची मिटींग जाल्या उपरांत सगळे ताचे बरोबर ताका मेळपाक आयलीं ताणें आपणाची जिवीत ताका सांगली ताणें सगळ्यांनी मागणी केली आनी ह्या मागण्या वरवीं ताच्या जिवितांत बदल आयलो तो नवो मनीस जालो आनी मनीस जाल्या उपरांत ताणें कितें केलें जायत जे बेबदे तांचे बरोबर पियोन बसून पियेताले तांकांय ताणें कोवेर केले तांकांय ताणें इगोर्जेन हाडले आनी हो जोमो घडलो आनी आयज हो जोम्याचे वांगडी हांगा थंयसर खेरीत भाशेन देवाचो अनुभव दिता आनी बेबद्यांक इगोर्जेन हाडून तांची जिवीत परतून नव सोदता मोगाच्या बाबडीनो जो अनुभव आमकां देवाचो मेवता तो आमच्यांनी भितर धरूंक जायना हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय हेंच आयचे पयले वाचपान हांव पळयता हांव जॉन बातीस आपले दोगां शिश्यांक व्हरता आनी हे दोग शिश्य जेजू बरोबर वेळ सादता आनी हांव खेरीत भाशेन वेळ बरयता 4 वाजलेलीं आनी जेन्ना ते जेजू सोरशीं येता तेन्ना पयलेच जेजू तांकां विचारता तुमी कोणाक सोदतात तुमकां कितें जाय आनी ते म्हणटा गुरुजी तुकूय रावताय आनी जेजू म्हणटा यात आनी पळयात कम एंड सी यात आनी पळयात दीस इज अ व्हेरी पोर ट्रान्सलेशन द ग्रीक वर्ड इज मेनेन मिन्स कम एंड अबायड विथ मी ये आनी म्हजे बरोबर जिये कम एंड एक्सपिरियन्स मी म्हजो अनुभव घे आनी हो अनुभव तांकां फावो जाता आनी सांजेचे 4 वरांचेर ते मागीर थंयसर भायर सरता आनी भायर सरून आंद्रे कितें करता जायत हो अनुभव आपणाक दवरिना हो अनुभव आपल्या भावाक पेद्रूक दिता आनी सांगता पळय मेसियस देवान मागलेलो मनीस आमकां मेळ्ळा ये आनी तूंय ताका पळय यू ऑल्सो कम एंड एक्सपिरियन्स हिम आनी पेद्रू दुसरे दिसा पेद्रू जेजूशी येता आनी जेजू ताका म्हणटा तूं जावन आसा कोडोप तुजें नांव गांवचें आसा तें केपास म्हूण गे कोडोप सिमा पेद्रूक सांगता मोगाच्या बाबडीनो सान फ्रांसीस शावेर हो संवसारी मनाचो मनीस आसलो इनास ते लॉयलाक जो अनुभव मेवलो तो ताणें ताका वांटलो आनी बोगोर इनास ताका म्हणूंक लागलो फ्रांसीस कसलो फायदो तुवें सगळो संवसार जोडल्यार पूण तुजी जिवीत ओगडायल्यार आत्म ओगडायल्यार कसलो फायदो आनी जे भाशेन तेंबो पडोन फातराक बुराक जाता ताचें काडीज फुटलें फ्रांसीस शावेराची तो बदल्लोलो मनीस जालो ताका अनुभव मेवलो आनी तो पाद्री जालो आनी व्हड मिस्योनर जावन आयज आमच्या गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी पाचारता मोगाच्या बाबडीनो जितले फावटी आमी ताचो उमो घेवंक वेता तितले फावटी हो सान फ्रांसीस शावेर आमकां विचारता तूं कित्याक आयला हांगासर फकत म्हजो उमो घेवंक कसलो फायदो ना पूण जो अनुभव जो उजो म्हज्या काळजांत आसलो तोय तुज्या उजो तुज्या काळजांत पेटोय आनी
उजो दुसऱ्यांक वांट तुजे सेवे वरवीं. म्हणटकच पयले सुवातेर लेट अस एक्सपिरियन्स द लॉर्ड. सोम्याक आमी अनुभवया पयले सुवातेर. आनी दुसरे सुवातेर हो सोम्याचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटुया. आयज आमच्या गोरेब्यान भाव आपल्या भावाक पळयना. भाटां बेसाक लागून कितलीं झगडीं, कितल्यो फुटी शेजाऱ्या सामाऱ्यांक पडना. हो अनुभव आमी वांटता आसतना आमी हे सगळीं वादोड म्हण आमच्या जिवितांतली पयस करुया. पयले वाचप आमकां सांगता जो कोण देवातान जल्मला ताचें सवें पातोक ना, ताची सवें कुड्डेपण ना, पूण जो देंवचाराचो ताची सवें पातोक आसा. आनी हें पातोक आनी हे देंवचाराक नपयत करूंक देवाचो पूत आमचे मदें आयला. ह्या देवाचे पुताचेर उपकार आमी जातले जाल्यार आमी आमच्या मदीं आहा ती भेदभाव आमी काबार करुया. एकचाराची मनशां जावया. म्हजे सवें जेजू जियेता हें दुसऱ्यांक दिश्टी पडूंक दी. आनी हे जेजूक आमच्या काळजान जिवन घेवन दुसऱ्यांक भलेपण, शांती, बोगसणें आमी दिवंक वावरुया. सगळ्यो उबी रावुया आनी आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेक जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या सरकारान धर्म परगटणेंत कसलीच आडकोड हाडिना जावंक, पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आनी तो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्यांचो, देवाच्या उतराचो आनी संस्काराचो उपाय घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. बागीवोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. ओगीच रावन तुमकां जाय तें मागात. सुर्गीचे बापा, दोन आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन.
चेर आमी घालता सासणाच्या पोळी बापा तुका तो समोर पिता पोतोणी आस्त्या पासोन सोर क्रिस्ती लोका खातीर रित्वेच्या मनशा पासोन सगळ्याच्या दारणा खातीर पोतोणी आस्त्या पासोन सोर क्रिस्ती लोका खातीर रित्वेच्या मनशा पासोन सगळ्याच्या दारणा खातीर मोचे भाव भयणीनो हे मोचयान तुमचें बलिदान सूर पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जाणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाड बापा खुरी भक्ती आनी शांती तूंत आमच्या काळजांनी उपजयताय देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिस कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ते सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदारान सासणेच्या देवा सोर कड्यान सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान एकवटो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाली देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povid, povid, povid Dolbarasun sorvesporotum Povid, povid, povid Dolbarasun sorvesporotum
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचे बोक्षणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut por gotuja. Jezu, ami hołdo kata, ani jeka citre pieta. Itle pałki, tu woj bowanie sor, ami tudzie moron por gota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवटले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक, फिलिप नॅरी आनीक सिमा आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुद्र मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीशी काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाक वती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती भाग्योन तुजे तिचो पती आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर फ्रांसीस झेवियर आनी सर्व काळ तुका मावल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मै बागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्यात जेजू सांगाता, त्यात जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंधुनांनी वैभव तुका सासणाच्या हा सासना. मोगाच्या बाबडीनो, खुशीचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिलो म्हणटकूच आमची खुशालकाय अदीक दुपेट जाता. दुखीचो अनुभव आमी दुसऱ्या समय वांटलो म्हणटकूच आमची दूख ओद्दी जाता. असल्याच मनान जेजू क्रिस्ताचो अनुभव जो आमकां फावो जाला, हो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक
आनी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक जेजूची हाडूंक आमकां शिकय म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओंतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखांतांतली वाचाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या सासण्यांक. आमेन. सोमयेची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताचो अनुभव आनी शांती आसत्या तोंडान आमी वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी हो जावन आसा जिवो जेजू जो आपल्याचो मोग आपल्या बापाचो मोग आनी अनुभव आमकां दिवंक आमचे मदीं आयलो. आनी होच अनुभव आमकां दिल्या उपरांत दुसऱ्यांक वांटूंक आपल्या मास रोगतांत आमकां पोसता आनी गोठाय दिता. ह्या ताच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. लागल्या ओतम्यान जेजूची येया सुको नासलोले चोरीतले पियोन दादोशी जायात तान लागल्या ओतम्यान Jesus
नासलोले सोरीतले पियोन नादोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवीत जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा. आमचो मोग करतलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पुर्जीक तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजी कोनवाडायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी. एपोरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां ह्या फुडें वचो शिकोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मातशें बसुया. आयची ही मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्र जो रॉड्रिगीस हाका आमचे दिनवास. तशेंच सो बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. आमचे दिनवास मडगोंच्या ग्रेस फिरगोजीच्या फिरगोसकारांक तशेंच गायन पंगडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडॉल आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोवाजीक सकाळचें पवित्र सभेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बासिलिकांत दवरल्या उपरांत
दोबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्या फाल्यां फकत एकूच मीस सोमारा दीस 6 तारखेर ह्या पेंडोलांत मिसां हे परी 6, 7 आनी 8 वाजता 8 वाजताचे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. तशेंच त्या दिसा सांत फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलांत मागण्याची रीत 9 वरांचेर सुरू जावन 10 मीस आसतलें. मंगळारा दीस तावन बासिलिकेंत सदांचे परी मिसां आसतली. तांचो वेळ 7 आनी 8 वाजता 8 वाजताचे मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. जो जेजूचो अनुभव तुमकां मेळ्ळा तो दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक जेजूची हाडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटांव. आमेन. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली